मुख्यमंत्री म्हणून 5 वर्सां तुमची पुराय जाता, त्या निमित्त तुम्ही कशें तुमच्या 19 मार्चाक म्हाका मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली जाल्यार 5 वर्सां पुराय जाता. पुराय ह्या 5 वर्साच्या कार्यकाळात सगळ्यात आमी ताका म्हणटा की चॅलेंजींग पिरियड जो आशिल्लो तो कोविडाचो पिरियड आशिल्लो आनी कोविडाच्या काळातूय बी म्हणजे सगळ्या लोकांनी म्हणजे एका स्टेटमेंटाचेर भिवपाची गरज ना हाजेर क्रिटिसायज करपाक सुरवात केल्ली. बट तीच मागीर भिवपाची गरज ना हीच खरें तशी पळोवंक वचत जाल्यार टॅगलायन जाली आनी परत एकदा सगळ्यांच्या मनात एक धीर दिवपाचें काम हांवें किंवा म्हज्या सरकारात केलें आनी स्वयंपूर्ण गोंय हो नारो फुडें व्हरता आसतना माननीय मोदीजीचें विजन आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय अंत्योदय ग्रामोदय आनी सर्वोदय ह्या तत्वाचेर आमी फुडें व्हरपाक शकले. डबल इंजीन सरकाराच्या कार्यकाळात माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्या डबल इंजीन सरकाराच्या कार्यकाळात आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड डेव्हलपमेंट आनी ह्युमन डेव्हलपमेंट खूब मोठ्या प्रमाणात आमी करपाक शकले. खरें म्हणजे 5 वर्सांचो कार्यकाळ जर पळयत जाल्यार फाटल्या 50 वर्सांक जितकी कामां जावंक नासली तितक्या मोठ्या प्रमाणात ह्या 5 वर्साच्या कार्यकाळात आमी कामां पुराय केली. हाचो म्हाका सार्थ अभिमान आसा. समेस्त गोंयकारांचो हांव खरोखरूच मना पासून आभार मानता, कारण पयल्या 3 वर्साच्या कार्यकाळा नंतर परत एकदा जेन्ना भारतीय जनता पार्टीक म्हाज्या लिडरशिपीच्या सकयल पूर्ण बहुमताचें सरकार 2022 सगळ्या गोंयकारांनी दिलें त्या बद्दलूय हांव गोंयकारांचो खूब खूब आभारी आसा. तांच्यांनी असोच मोग भारतीय जनता पार्टीचेर म्हाजेर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीचेर दवरचो आनी परत एकदा डबल इंजिनचें सरकार वयर येवपाक भारतीय जनता पार्टीचे दोनूय खासदार उत्तर गोवा आनी दक्षिण गोवा हे निवडून हाडचे हे सगळ्यां कडेन म्हजी मागणी आसा. देव बरें करूं. सर एक त्याच बरोबर भाजपचो दीर्घकाळ मुख्यमंत्री अशें म्हणून पयलो मुख्यमंत्री म्हणून तुमकां मान मेळ्ळा. सो पक्षा बद्दल म्हणजे एक सामान्य कार्यकर्ता तूं मुख्यमंत्री ह्या परींतलो तुमचो जो प्रवास आसा फक्त आनी फक्त भारतीय जनता पार्टीतूच हे शक्य आसा. एक सामान्य गांवांत काम करपी बुथार काम करपी कार्यकर्तो ते मुख्यमंत्री म्हणून म्हजो प्रवास तसो समेस्त गोंयकारांनी आनी विशेश करून म्हणजे पाळी मतदारसंघ पयलींचो आनी सांखळी मतदारसंघ ह्या लोकांनी पळयला. म्हाका सार्थ अभिमान आसा. म्हज्या सगळ्या हितचिंतक कार्यकर्ते भारतीय जनता पार्टीचे आनी लोकांनी म्हाका पयले फावटी निवडून दिलो, दुसरे फावटी, तिसरे फावटी आनी म्हाका म्हज्या पार्टीक संद दिली आमदार सभापती ते मुख्यमंत्री. आनी आज खूब बरें दिसता की भारतीय जनता पार्टीचो मुख्यमंत्री म्हणून सगळ्यांत चड कार्यकाळ पुराय करपी. पण फक्त परत सांगता म्हणजे हो कार्यकाळ जो आसा हो म्हाज्या खातीर मिरोवपा खातीर ना तर लोकांची कामां करपा खातीर आसा. म्हणून म्हणटा कार्यकर्ता ह्या भावनेंतल्यान चडांत चड लोकां कडेन कसो पावप, राज्यांतल्या सगळ्या गांवांनी हेजेर कसो पावप. तर एकूच स्वयंपूर्ण ह्या मोहिमेंतल्यान प्रत्येक पंचायती पर्यंत आमी पावपाक शकले, वाड्या वाड्याचेर काम करपाक शकले आनी प्रत्येक सगळ्यांक विश्वासान घेवन हांव जेन्ना स्वयंपूर्ण गोंय म्हणटा तेन्ना म्हजो स्वयंपूर्ण मित्र त्या गांवांत बसलेलो आसता. त्या गांवांतल्या पंचा कडेन तो उलयता, त्या गांवांतल्या कावन्सिलरा कडेन उलयता. म्हणजे एट अ टायम आमी कनेक्टेड टू ऑल द विलेजर्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ गोवा. ही एचिवमेंट आसा आनी ही एचिवमेंट माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांच्यांनी मन की बात ह्या कार्यक्रमांतल्यान साध्य केली. पूण आमी स्वयंपूर्ण गोंय ह्या कम्युनिकेशनांतल्यान सगळ्या लोकां कडेन उलोवपाक शकले, लोकां कडेन कनेक्ट करपाक शकले. ही एचिवमेंट आसा. जेन्ना कार्यकर्तो जेन्ना मुख्यमंत्री जाता तेन्ना ताका लोकांच्यो भावना ज्यो कळटा आनी त्योच म्हाजें इतकीच म्हणणें आसा की त्या निमित्तान हांव लोकां कडेन सगळीं कनेक्टेड आसता आनी त्या खातीर हांव करपाक. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.